आयच्या दिसा आमी मोरये मायेन उपादेस पाळल्यात आणि आमी उपादेस पाळूंक तिने आपोवणें दिलां. ह्या विशयांत एक मोठो नियाळ. आनी फाल्यां देव आमकां परतून सांगाता येवंक फावो करीत जाल्यार बरी क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार समुदाय बांदून हाडूंक आमकां एक आपोवणें. आमी सगळ्यांनी भावां भयण्या भाशेन एकामेकाक हात दिवन एकामेकाक कुमोक करून आमी समुदायो बांदून हाडूंक आसात. एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक आसात. तीच बरी आनी खरी क्रिस्तांव जिणी. ताचे विशयान फाल्यांसर इल्लोसो नियाळ करचो सगळ्यांनी. आमी सक्कड कोंकणी उलोवची. सकयल कासरकोड तावन धरली गोंया म्हणशेरी आमी सगळां एकाच बापाची भुरगीं. सांगाता मोगान माया मोगान आमी जियोंक आसा. एकामेकाक हात दिवंक आसा. तो नियाळ फाल्यां करचो. भाव भयण्यानो, 10 उपादेस व्हडलो वेळ ना. थोड्यो गरजेच्यो संगती. कित्याक म्हळ्यार एक एक उपादेसी एक एक घंटो आमी नियाळ करयेत. पूण हो सगळ उपादेस सांगाता गरजेचो थोडो नियाळ. आनी एक एका उपादेसा वयर देवान फावो केला तुमकां मुखल्या दिसांनी बरे बरे पाद्र्या पांगा येवंक आसात. ते ताचे विशयांत नियाळ तुमकां दितले. आमी मागया. उपादेस देवान कित्याक दिल्यात? हें एक सवाल विचारीत जाय. कित्याक दिल्यात? कित्याक म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत आनी देवान म्हळें आनी देवान म्हळें आनी देवान म्हळें म्हूण सांगून 10 फावटी उल्लेख केला. आनी 10 फावटी उल्लेख करता आसतना कांय पुणी थंयसर जाला. नातल्यांतलें देवान रचलां. देवान रचलें बरें दिसलें म्हणालो. आनी मनशाक रचल्या वेळार भोव बरें दिसलें म्हणालो. पूण आमी तितके मुखार येतना आमकां कळटा आदावन आनी एवेन कितें केलें. तांणी सुरू केलें. कायनाच्या काळाचेर तें तकलेक पावलें, पोंताक पावलें. म्हळ्यार बरें कशें वाडटा गी कोठेंय वाडटा. आज आमी केल्लें एक बरेंपण जर तर ताचो फळ 100 वांट्यांनी फाल्यां दिता जाल्यार कोठे फोनय तशेंच तें 1000 वांट्यांनी वाडटा. देखून बारी सत्राय करचें पडटा. आनी 6वो अध्याय उत्पत्ती ग्रंथान 6वो अध्याय आमी पळयलो जाल्यार थंयसर सर्वेस्पर देव अक्लास उसारता. कित्याक म्हळ्यार सगळें मनशापण कोठें जालां. गॉड रिग्रेटेड. दॅट इज द वर्ड इज युज्ड इन द बूक जेनेसीस chapter 6. God regretted for creating human beings. आनी त्या पासत बुर्तुगोल आयलो तरी एका कुटुंबाक देव राखता. इट वेंट ऑन. ताच्या उपरांत परतुनी नोवेय सुकोन पडलो. जाकोबाचे भुरगेय सुकोन पडले. इट कंटिन्यूड. मागीर त्या पासत निर्गमन ग्रंथाक येता आसतना परत देव 10 शब्द उलयलो. वन्स अगेन गॉड स्पोक in the form of 10 commandments. 2 पळयो. एका पळयेचेर फकत 3 आनी एका पळयेचेर 7 उपादेस. म्हळ्यार अर्थ इतलोच मोगाचे न्हू. देवान रचता आसतना सुरूचे 3 उपादेस म्हजो आनी म्हज्या देवाचो संबंद. मी अँड माय गॉड. आनी उपरांतले 7 मी अँड माय ब्रदर अँड सिस्टर. देखून कुर्साचो फोरू तुमी कुर्साक पळयलें जाल्यार 10 उपादेस आमकां स्पश्ट तरान दिसतात. सुरूचे 3 मनशा मोदें आनी देवा मोदें संबंद आसूंक जाय. उपरांतले 7 मनशा आनी मनशा मोदें संबंद. देखून देवान रचतना मनशाकी कुर्साच्या रुपार रचला न्ही गे. विदाउट हँड्स यू कॅनॉट. थोड्यांक कितें थोडे पटी निर्मोणें तशें आसा हात नासतना भुरगीं जल्माल्यान. तसली भोव थोडी लाखांनी करोडांगी थोडी एके पटी म्हणयत. अदरवायज वी आर क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस. आमचो संबंध देवा थंय जायचय आनी आमचो संबंध भावा आनी भयणी थंय जायचय. आनी त्या पासत देवान उपादेस दिल्यात. एक ल्हानशी डॉक्युमेंटरी म्हाका पळयल्ली ह्या उपादेसांक सरी करूंक हांव चिंता चड एक अर्थ आमकां मेळटलो. पूत काजार जावन टावनांत रावला. बापय गांवांतच आसा, सागोळेचें काम करना आसा. ल्हानशी डॉक्युमेंटरी केल्या ती. आनी बापय अप्रूप येतालो पुता कडच्यान. येवन हे पटी सागोळी बरी ना पुता, तें बरें ना, हें बरें ना, कायले कास दी म्हूण सांगून व्हरता तो. बापय व्हरतालो अप्रूप. आनी पुतानीले दिल्या री एक पटी. पण हे पटी परतून बापय आयला. बापय येताना पूत खालू बोलो जाला. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक इसका लागलसो वेळ पिसांनी बांदूंक. व्हंकाली खालू बोली जाल्या. दोगांय जाणां उलयनात. भारी एक छप्पे जावन गेल्यान गडगडो मारले बरी.
आयलो बापूय आयलो बॉस म्हणणी सांगानांत आनी पुताच्या मोतींतली चिंतना त्या कलाकारान घाल्यान थंयसर आतां परतून आयला बाब पयशे सारता कोण ना कालें करचें कोण ना खंयचें दिवचें कोण ना इस्काला घालूंका व्हंकलेचो बड्डे आयला ताका कापड हाडूंका पयशे नात भाड्यान दिवंक वेळ जालो हें पुराचें चिंता आनी घाल्यान ताणें हें सगळें जालें मागीर बापायक बॉस म्हळें आनी कश्टांनी एक बॉस म्हळें काळोख जाल्लो इल्लोसो जेवण दिलें बापायक बापाय जेवत्या परतून चिंता म्हजी गंत बापाय कळना कशें जेवता पळय वत्त म्हळ्यार मोतीन तें चिंगना भायर घालत्या इल्ल्या वेळा उपरांत जेवण जालें उबेच रावलाय दोनशे पुती बसना सुनी बसना भुरगीं नात बापायन पुताक म्हळें बापय बसला बस रे पुता म्हळें बस रे म्हळें आका बसोंक दिनाका आतां इसारता कोण ना पयशे काले मनशांक कोण ना म्हणून मागीर बापायन बोल्सांत हात घालन पयशे काडले बापायन काडले पयशे आनी म्हणालो पुता हे पटीन बेळें बरें जालां म्हाका कामा निमती तुजे कडच्यान येवंक जावंक ना हेजें आसलें मस्तो थेंब जालो तूं तिकेशें कंतीन आसलें बरें दिसता भुरग्यांक इस्कालाक घालचो वेळ वो तूं गरजेन आसाय म्हूण दिसता हे पयशे काण घे पुता हे तुका तुका दिवंक म्हूण हाडल्यात हांवें पूत पयशे खान म्हूण शर्मेला काण घेवन भितर गावना बापाय परतून म्हणटा कितें पुता बाबा कडचे पयशे खान गोंच्या तितलोय काण घेनातलो तितलो तितलो व्हडलो मनीस जाला हितून काण घे रे पुता म्हूण सांग बापय बोल्सांत दवरता इन ए वे आय थॉट ऑफ तें पळयतना म्हाका भोगलें देवान जर तर एक उपादेश दिल्या जाल्यार मनशाच्या आमच्या बऱ्यापणा पासून देवान उपादेश दिला आमकां बांदून घालूंक न्ही इट इज नॉट ए बर्डन फॉर अस इट इज फॉर आवर गुड हें चिंतल्या वेळार मात्र हे उपादेश आमकां पाळूंक बारीक बरी उर्बा जाता आनी आमी ह्या उर्बेन हे उपादेश आमी सगळ्यांनी पाळूंक जाय सगळ्यांनी पाळूंक जाय तितले कश्ट म्हूण बगनात कित्याक म्हळ्यार क्रिश्चियानिटी इज नॉट ए फन क्रिश्चियानिटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी रिलीजन इट इज अ डिफिकल्ट रिलीजन आमकां थोडे नियम आसात कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिणेंत देवाचें उतर आनी सक्रामेंत काडले जाल्यार कांयच ना बी व्हेरी क्लियर क्रिस्तांव जिणेंत देवाचें उतर आनी सक्रामेंत 7 सक्रामेंत काडले जाल्यार दुसरें कांय ना वी आर नॉट क्रिश्चियन्स एट ऑल आनी त्या देवाच्या उतरांत हे 10 उपादेश प्रामुख स्थान घेता देखून बरोवन घाला हे मनशा शहराच्या दारवटेचेर बरोवन घाल घराच्या दाराचेर बरोवन घाल तुज्या हाताक बांद कपालाक बांद तूं न्हिदतना उठतना बसतना खेळतना तुंय नियाळ कर तुज्या भुरग्यांक नात्रांक पणतुरांक शिंतुरांक सांगून मोर कसली अपुरबाई आनी हांव रिक्वेस्ट करता तुमचे लागीं आज घरा वचून कंप्युटराचेर एक कॉपी काडा एक 10 उपादेशांची इंग्लिशान काडल्यार येवण्णी तुमच्या आल्तारी कडेन सकयल एक गम घालून दवरा थंयसर भायर भितर येतना पळय जाय पयलो उपादेशाक निजा देवाक मान दी हे उपादेश आमी उडास करी जाय आमच्या भुरग्यांक सांगायचे पळय पुता थंय पळय सड्ड आमी उलयचे म्हणून ना भुरग्यांक कळटलें म्हणटना थोडो नियाळ आमी करया कितें करचें कशें आमी पळोवचें पयलो उपादेश एका निजा देवाक मान दी आतां सवाल आमचो देव कोण गे म्हूण जायचे एका निजा देवाक मान दी म्हणटना हू इज युअर गॉड इज इट अ गॉड यू हॅव क्रिएटेड ऑर द गॉड हॅज क्रिएटेड यू तुवें रोसुल्लो देव गे या तुका रोसुल्लो देव आन्सर इज व्हेरी क्लियर द मोमेंट वी आस्क दिस क्वेश्चन म्हजो देव कोण हांवें रोसुल्लो देव गे या म्हाका रोसुल्लो देव वन्स वी रियलायज दिस आन्सर एवरीथिंग इज क्लियर देखून आमी केल्ले देव न्ही आमी केल्ले देव न्ही देवान केला आमकां सगळो संवसार वॉट वी सी ओन्ली अ फ्रॅक्शन आमकां दिसचें आमची सोलार सिस्टम आमी दिसचें कांय एक खंय तसले मिलियन्स अँड बिलियन्स ऑफ गॅलॅक्सीज देवान रचला वो सगळें रचला त्या एका निजा देवाक मान दी मातयेचो प्राय पळोवन ह्या संवसाराक आतां आमी उबे आसची धर्न हाका 450 crores वर्सां जालीं म्हणून सायन्स सांगता आनी 2 zeros अड गेल्यार कांय मिस्टेक जावचे नात कित्याक म्हळ्यार 450 crores कितले झिरो म्हणून तुला एक धरूंक कश्ट आमकां ह्या मातयेचे प्राय 450 करोड जाले खंय आनी त्या दिसा तावन त्या मळबाचेर एक सूर्य पेटते आसा न्ही गे जस्ट इमॅजिन कंटिन्युअसली बर्निंग नेवर कन्ज्युम्ड मुग्धाना न्ही गे तो देव आनी तो सूर्य इज नथिंग सूर्यात असली आणखी कसली कसली व्हड व्हड नेकेत्रां
कसली कसली आसात, मिल्याची मिलियां आसात, ती पुरा देवान रचल्यान तो देव. आकाश आनी भुमी रचुल्लो देव. हें सगळें कितें आसा सगळं रचुल्लो देव. त्या देवाक एका निजा देवाक आराधन कर. आनी हें आमी समजल्ल्या वेळार मोगाच्यानो, हें समजल्ल्या वेळार भावार्थ बरवसो आनी मोग येता. 3 विशेष संगती भावार्थ बरवसो आनी मोग आमचें थंय उदेता. आमचें म्हणलें सगळें मुग्धोन वेता देवाचें. आनी त्या देवाच्या आजरपणांत, देवाच्या रचनेंत आमी खंय गेला आनी एक मातयेचो कण आसले बरें, तितलेंच, नथींग मोर दॅन दॅट. त्या एका निजा देवाक आराधन कर. आनी तो वळ तें आराधन, आमचें मागणें, सॅक्रिफीस सगळें तांतू आटापून आसा. देखून म्हज्या भायर तुमकां दुसरो देव आसूंक नजो. तरी पूण अशें उलयतना आमी म्हणलें आसा सक्कड देव एकच. चुकोनी म्हणूंक नजो मोगाच्यानो. सक्कड देव एक न्हय, देव एक. देव एक. ओन्ली वन गॉड. Maybe the names are different. We understand in different way. There cannot be two gods. देव एक. देखून हें भावार्थाचें सत आमी उडास दवरूंक जाय. देखून सुपरस्टिशन जावं दी, खंयच्याय चिंतपां बारीक सट्टल रितीन आमचे थंय थोडीं पुरा पितीसपणां आसात. पितीसपणां. सकाळीं तुमी मिसाक येता आसतना मुखल्यान एक माजार गेलें जाल्यार काल चिंतात तुमी? काल लक्षांनी चिंताप कितें मतींत? आयसो दीस जाल्ले बरीत म्हळ्यार माजरान तुमचें भविश्य माजरान फिक्स करचें. तें खंय माजार खंय उजव्या हातावन दाव्या हातावन वचून उजव्या हातावन वचून दाव्याक म्हणून गेलें जाल्यार आज जालें म्हणून. कितें अर्थ कितें? तुमच्या मुखार एक माजार वेते आसा आनी तें उजव्या हातावन दाव्याक गेलें. अर्थ कितें? कित्या खातीर काल जालें? विशय कितें? हा विशय आसा, गंभीर विशय. अरे माजराक रातीं फोन केला दुवेन, म्हाका बाळान जावंक वेळ जालो, ये सकाळीं वेगी ये. माजार धांवते आहा दुवेकर. ह्या माजराची पिलां सगळीं रात उपाशी आहात. ते खंय गे उंदरां धरूंक धांवते आसा आनी आमचें चिंता पळय माजरां मेळ्ळें पळोवंक. खोल एक पितीसपणाचें चिंताप. नो म्हळ्यार पातयेनी माजराचेर जाली, देवाचेर ना. माजराचेर पातयेनी. आनी सांजेर कांय म्हणी एक गुग म्हणी बोंबारली माडार बसून. आनी गुगी बोंबारता. अरे गुगी बरी बोंबार आसना आनी कितें कोगळी भाशेन बोंबारतली गी. गुगी बरें गुगीक पाप दिसाक दोळे दिसानान सगळो दीस उपाशी आसली. तुमच्या माडा म्हळ्यान कांय मेल्लो उंदीर पळयलो आसतलो आनी आयल्या माडार बसून. ताका दिसता रातीक दिसता. आनी चिंताप कितें? आज कोण एकलो मरता कोण ना. अरे गूग बोंबारल्यार कोण एकलो मरता म्हूण सांग. सुपरस्टिशन. आनी थोड्यांक पेपराचेर तें कालें गेलें जें हॉरोस्कोप आसा तें वाचल्या शिवाय न्हिदूच पडना. अरे तांणी तेंत रिपीट करचें. आतां येवच्या 2 हप्त्या उपरांत परतून केन्ना येता नवें खंयचें हाडचें म्हूण जायचें. हाडूंक वेळ कोणाका बरोवंक? नवें बरोवंक वेळ कोणाका? तेंत रिपीट करचें परतून, तेंत प्रिंट परतून घालचें. आनी थोड्यांनी पळोवन बारी बरें आसा. कोण एकलो गेल्लो खंय हात दाखोवंक. ताणें सांगलें आसता तुका एक 3 म्हयने भारी कश्टात, मागीर संवय जाता म्हणलो खंय. मोगाच्यानो हाथों की लकीरों पर विश्वास न रखना. हाथों की लकीरों पर विश्वास न रखना. तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते. हाताच्या लायनीचेर आमचें बरवसो न्ही मोगाच्यानो. देवान हात दिल्यात, आतां लायनी दिल्यात, कित्याक दिल्यात आमकां गोत्तू ना. आनी हें पळोवन तुका इतल्या आवकू तुका तितलीं भुरगीं ल्हान आसतना आमी पुरो नाटक पुरो खेळ खेळ्ळे आमी. आतां पळोवन तुका 4 भुरगीं, तुका 4 काजारां, तें पुरो म्हणा आमी. त्यो भुरग्यांचो खेळ. आतांय ह्या प्रायाचेर आनी तुका 4 काजारां आनी 4 भुरगीं म्हूण सांगल्यार ना. वी मस्ट ग्रो. एका निजा देवाक आराधन कर. एका निजा देवाक आराधन. देव तूं ना म्हणलें बरी करचें. पिसो म्हणटा खंय देव ना म्हणून, तितलेंच. ओन्ली अ फूल सेज देर इज नो गॉड. वी आर नॉट फूल्स. जस्ट पळया आमच्या बोवारी हे गुडे दोंगर आमी पळयत आसतना आमचो भावार्थ चड आजय मोगाच्यानो. द ग्रोथ इन द नेचर, वाडावळ आज लायिल्लें फाल्यां वाडटा. दॅट इट सेल्फ इज द प्रूफ दॅट गॉड एक्झिस्ट. नाजाल्यार तें वाडावळ आसची ना तातूंत. हो संवसार सगळो भोंवते आसा, खंय आसा गुंवते आसा. कसो गुंवता, केदळातावन गुंवता आमकां कळत ना.
कितल्यास वेगान हो गुंते आसा देखून दीस आनी रात जाता. तितले मात न्ही, विविंगड देव आमी करून दवरल्यात कोणा एकल्याक ताची या तिची सोबाईत देव जाता. बारी गमंड आसता हांव बारी सोबीत म्हूण सांगून कितले दीस हांगा येता तुमी सुमार जाणां बारी सोबितात, कंडापडे सोबितात तुमी. कितलो तेंप कितली सोबीत आसल्यार आनी येता थोड्या तेंपा उपरांत तोंडाक पडल्यो मिरयो काडूंक कितली इस्त्री घाल्यार मिरयो वेचनात. देखून सड्ड मेकअपाक हे व्हडलो टायम दिवचो नाका. इल्लें करी आं कित्याक म्हळ्यार तांचें कॉस्मेटिकी विकोन वचचें न्ही. देखून सड्ड नाका, सड्ड मेकअप सगळो दीस हारशा मुखार नाका, बाकीचें काम करी इल्लेशें. कित्याक म्हळ्यार आज न्ही फाल्यां तोंडाक ते मिरयो पडटात म्हणून सांग, रिंकल्स येतात म्हणलें खंडीत सतत तें देखून मानून घेवचें. देखून सड्ड मेकअप केल्ल्यांक मागीर परतून डिप्रेशन सुरू जाता, सोबाय गेली म्हूण सांगून. आनी थोड्या जाणांक कांय एक मूं भायर पडल्यार पुरो तोंडार सगळो दीस हारशा मुखार. आनी कोणा एक कॅस पिकल्यार पुरो सगळो अशें. तो इल्लो पिकल्लो तो गडये भितर सगळो पिकोवन जालो वण्ण वण्ण ना. देर ऑल डिफरंट थिंग्स. आनी कोणा एकल्याचें काम जावंक पुरो, म्हाका काम आसा, म्हाका बरी भलायकी आसा, म्हजे कडेन खास आसात, म्हाका आस्त आसा, कोण ना कॅर करना, म्हाका सलाम मारतात, दुनिया नमस्कार तुका म्हणटात 4 जण. कितले दीस ह्यो पुरो संगती आमकां आमचो देव जावंक साध्य आसा. कोणाकय कॅर करना हांव, भियेना. अरे बाबा, मनशाचें जिवीत कांयच ना. एका निजा देवाक आराधन कर. देखून हो उपादेस आमी उडास दवरूंक जाय, उडास दवरूंक जाय. कितें जालें जपानान सुनामी आयिल्ल्या वेळार कितें जालें मोगाच्यानो. इतलें मुखार आसा जपान देश, कांय पुणी करूंक जालें गी. अमेरिकान सँडी तें आयिल्लें वारें वादळ, 3 म्हयने करंट ना खंय. 3 म्हयने टोटल मेट्रो गिट्रो पुरा बंदच, करंटच ना. कांय करूंक जायना. देवान रचला हो संवसार, देवाच्या हाताखाल आसा, त्या देवाक आराधन करी जाय. देखून आमी रचल्ले देव न्ही. आनी वॉट इज दॅट सुपरस्टिशन, या बॉम्ब्या पुजा म्हणटा आमी कसली. देखून इगर्जेंत एक इमाज आसा म्हूण बॉम्ब्या पुजा न्ही. इट्स कॉल्ड आयकोनोग्राफी. पवी सभेंत ह्या इमाजींक एक मोल आसा. हे बॉम्बे न्ही इमाज, इमाजीन देव म्हण आमी पातयेना. इमाज त्या व्यक्तीची मोरयेची इमाज आसा आमच्या बिरगजेंत, ह्या सांत आंतोनीची आसा. थोड्या वर्सां आदीं असलो एक व्यक्ती आसलो, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्लो. आंतोन सांत आंतोन जालो. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्ली सादी एक स्त्री मोरी, भाग्यवंत मोरी जाली. देखून इमाज पळयतना तसलो भावार्थ बरोवसो आमच्या थंय येवंक जाय. देखून इमाजीचें आराधन न्ही. इमाजीक आमी ओन्ली वेनरेशन, बी व्हेरी क्लियर, एडोरेशन ओन्ली टू गॉड. मोरयेक, सांतांक, सांजुजेक, सांत आंतोनीक ओन्ली वेनरेशन. देखून देवाचो मान खंयच्याय सांताक दिवंक नजो. सांत सादे मनीस देवाच्या उतराचेर सोम्याचेर अखंड पातयेनी दवरले, ते आज भाग्यवंत जाल्यात. आमकांय भाग्यवंतपणाक आपयलां. तांकां पळयत आसतना आमच्या काळजांत एका रितीन भावार्थ वाडा जाय. देखून सक्रामेंताक, पवित्र त्रिंदादीक मात्र नमस्कार, आराधन हें उडास आसूं दी. बाकीच्यांक मर्याद, गौरव. भाग्यवंत मनीस ते, देखून गौरव. देखून सांत आंतोनीक सोम्या प्रासी वयर न्ही. Anthony believed in Jesus, that's why he is today Saint Anthony. नाल्यार सांत आंतोनी कोण लेखता, कोण कॅर करते, मरतो उडा नांव नासतना वेतो. सोम्याचेर पातयेवन सोम्याच्या उतरा प्रमाणे उपादेस पाळन भावार्थी जिणी जियेलो. देव उडास दवरी जाय. देखून इमाजी आमकां जाय जाय. तांकां पळयत आसतना आमचे थंय भावार्थ वाडा जाय. देखून समटायम्स पीपल मे मिसगायड यू. टेल देम क्लियरली, वी गिव एडोरेशन ओन्ली टू गॉड. Rest all saints we give veneration. गौरव, मान आणि मर्याद ते दिवंक जाय. पवित्र सभेन आमकां त्या विशयान जायती शिकवण दिल्या. आयकन्स आर रिक्वायर्ड. तांकां पळयत आसतना आमचो भावार्थ वाडटा. हें एक उडास आसूं दी. दुसरें, देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. म्हणटा आसतना प्रत्येक जाण सोपोत घालचो, परमाण करचें. परमाण म्हळ्यार कितें? पवित्र जाग्याच्या, पवित्र वस्तूंच्या आणि पवित्र मनशांच्या नांवान सापोत घालून सांगचें. कारकोळ सालोरेसाच्या इगर्जीक पळोवन सांगता, ह्या हांगासर ह्या इगर्जीक पळोवन सांगता, ह्या मुसाफा इगर्जीक पळोवन सांगता, पवित्र पुस्तकाचेर हात दवरून सांगता, ह्या पवित्र व्यक्तींच्या बिसायबाच्या नांवान सांगता, ह्या संतांच्या नांवान सांगता.
केन्नाच सांगचें न्ही. पूण देर इज एक्सेप्शन. थोड्या संदर्भांनी जावंक पुरो पवित्र सभेंत ह्या कोर्टांत विचारल्या वेळार आमी परमाण करूंक पडटा. पूण परमाण करता आसतना कितें सत आसा सत केन्नाच फोट सांगचें न्ही. परमाण एकटें केल्या मागीर देर इज नो फर्दर इन्क्वायरी. काजाराच्या पयलीं एक इन्क्वायरी करता आसतना परमाण करून सांगूंक आसा. मागीर तें फॉर्म फिल अप करचें 4 या 6 पेजेस. दॅट पेपर इज प्रिजर्वड. आनी त्या वेळार पवित्र पुस्तकाक हात दवरून हांव कितें सांगता सत आसा तें सांगता आनी निमाणें तुमी दस्खत घालूंक आसा सकयल. आनी तें पेपर इगर्जेन प्रिजर्व करून दवरलां. हर एका इगर्जींत आसा. केन्नाच फोट मारची न्ही. मागीर इन्क्वायरी ना. तुवें कितें सांगलां बाये बाबा तेंच बरोवचें. तेंच बरोवचें. देखून उडास दवरूंक देखून जेजू म्हणटा वय जाल्यार वय म्हण न्हय जाल्यार न्हय म्हण ताच्या परस सडीत देंवसारांत हांव येता. देखून एका काळार आमी सांगलां माथ्यार हात दवरून सांगता गुमटी हात धरून सांगता. आमी बरा भुरग्यां आसतना वस्तू केलां जालें बरा. गुमटी आपट सांगता शिमटी आपट सांगता म्हण सांगून तें हातां सांगूंक ना. तेन्ना आमकां नेणारपणान भुरग्यां पयलीं सांगलां ना. कितें आसा म्हाका हेंत सांगूंक आसचें. हें सांगचें हांवें सत सांगचें. तितलेंच तुका पातयेवंक आसता पातये नाल्यार सोड. देखून मेळ्ळ्या परमाण करचें न्ही. सांगातच देवाचें नांव देवाच्या नांवाक गौरव आसा. आनी हांगा एक विशेश गजाल दवरी जाय मोगाच्या न्हू. मनशांक नांव दवरता न्हय. मनशांक नांवां क्रिस्तांव नांवां दवरी जाय क्रिस्तांवांनी. तरी पटी कालें दवरलां म्हूण गोत्तू ना. बापायचें एक शब्द काडलो आवयचो एक काडलो व्हडली मायचो एक आबाचो एक पोदोनीचो सक्कड सांगाता काना हालयली सांगाता पडली नांवां एक केन्ना सोडलें. हांवें गोत्तू ना कोण एकलो म्हणटालो पोर एकलो एका भुरग्याक नांव दवरलां खंय बोजा डिसोजा म्हूण नांव दवरलां खंय. कालें बाबा तें बोजा डिसोजा म्हळ्यार बापोय बॉनिफास खंय आवय जॅनेट खंय. BO आनी JA बोजा डिसोजा खंय. कालें म्हूण गोत्तू ना. गोंयांत आयिल्ल्यांक हे शब्द आयकोंक ना कित्याक म्हळ्यार त्या शब्दाचो सोतो अर्थ आसा. क्रिस्तांवांचें नांवां न्हय ती. देखून पवित्र पुस्तकांत मोगाच्या न्हू नियरली स्त्रियांची नांवां चड उणें 100 आनी 4 सर्तीक आसात पवित्र पुस्तकांत. दादल्या मनशांची नांवां चल्यांची चिरक्यांची नांवां चड काय 200 वयर आसतलीं. कितलीं नांवां आसात. कितले सांत भक्त आसात आमकां. नांव दवर नांवाक एक प्रिफरन्स आसा. कालें तोंडाक आयलें दवरचें न्ही. पिंकी चिंकी डिंकी कालें म्हूण गोत्तू ना. सुण्याक तेंत नांव माजराक तेंत नांव भुरग्याक तेंत नांव. इट कॅनॉट गो टुगॅदर. हांसो येतात तुमकां रागार जायनाकात. नांव दवरलां आतां चेंज करूंक जायना तें उरलां तशेंत. पूण आनी मुखार तुमकां देव फावो करतलो भुरगें दिवंक एक सांताचें नांव या क्रिस्तांव नांव दवरूंक जाय. आनी तिसरें आयतार सोंतू भाग्यवंतपणी सांबाळ. आयतार सोंतू भाग्यवंतपणी सांबाळ. देखून फकत मिसाक आयल्यार आयतार सोंतू पाळण जालो म्हूण चिंतल्यार सूख जातली. दॅट इज ओन्ली वन पार्ट. कुड बी सम 15 to 15% म्हूण काण घेवेत. मिसाक आयलो मिस जालें म्हजें आनी फाटी येताना मासली येयली मास आयलें पुरा घरच्यांक पुरा पळयलें ना. दॅट इज ओन्ली 15%. आयतार सोंतू भाग्यवंतपणी पाळी जाय. कितें कांय बरें करूंक आमकां आसा. कित्याक म्हळ्यार आयतार सोंत कित्याक वावर करूंक आड व्हरलां. त्या गांवांत आमी आसतना त्या गांवच्या रोली पाळया. आमचें काम आमकां देवाक आराधन करूंक अडखळ जायना जावं दी. कित्याक म्हळ्यार ह्या गांवांत आमकां शुक्रार रजा दिल्या. शुक्रारा तुमी कायदो म्हणून पाळटात बिलकुल क्लियर व्हेरी गूड. पूण सांगातच कितें पूण करी जाय बरें काम. काल मिसाक येवन गेल्ल्या कुडले आनी हांवें घरांत बसून वांजेल वाचलो म्हणल्या कुडले आयतार सोंत भाग्यवंतपणी जायना. कितें पूण करी जाय. बरीं कामां जाय जाय. त्या विशयान सर्ती उलयना हांव. तें तुमी नियाळ करचो कितें करूंक जाय म्हूण सांगून. आयतार सोंत भाग्यवंत म्हणटना थोड्या जाणांनी लेट करून येवचें मिसाक ना. इट इज नॉट फेर. अप्रूप वेळ जाता वोट न्ही. वेळ करून येवचें. आमी कन्याकुमारी गेल्ल्या थंय मस्त जाण क्रिस्तांवांचे आमचे मास्तरचे आसात हेर धर्माचे आसात. हे क्रिस्तांवांचे उलयतना म्हणाले एवढे मीड खडच्या கூட நாங்க வெள்ளிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை கடலுக்கு போக மாட்டோம். तमिळ भाशेन कितली मासली मेळ्ळ्यार आमी आयतार दिसा दर्या वचना म्हणटात. ते आयतार वचनात खंय वसात ना म्हणटा. कितली मासली मेळोन वचना. आयतार देवाक अर्घान दिवंक मिसाक सुखाना ते. आनी तशेंच ते मुस्लीम भाव आसात ते शुक्रारा वचनात. ते म्हणटात सगळ्यांक तांचे मेळटा. कोणाक उणें जायना. तांचे पोट दिसपट तो ग्रास देव सगळ्यांक दिता मोगाच्यान. देखून काम अडखळ जावं दी. पूण कोणा एकल्याक
ताचे जावंक पुरो इगरीच्या बागलांत ल्हानशें एक आंगड आसची ताका इल्लो यार जावन आयतारा मात ताका सांगनाका आयतारा आंगड बंद दवर म्हूण सांगून ताचो दिसपडतो ग्रास तोच ताणें जेविजे देखून आमी उलयता आसतना 17 करचें पडटा देखून हांव कामां वचना तुवें वचून वचो ना ताका त्या दिसा मात जावचें कोण ना ताच्या कुटुंबाक ताणें जेविजे पूण आमकां कायदो आसा आमच्या हाताखाल काम करच्या मनशांक आयतारा दिसा मिसा धाडूंक आसा तांणी कायदो पाळूंक आसा तांणी तांचो धर्म जिवोवंक आसा हें आमी उडास दवरचें मोगाचें न्हू उडास दवरचें देखून आयतारा येता आसतना हें एक उडास दवरी जाय हांगा तशें पळोवंक मेळना आमकां पूण गांवांत स्पेशली काजारा वेळाचेर बारीक तरेपणी बिरमोती दिसता पवित्र जाग्याक एक मान आनी गौरव आसा न्ही गे जावं जे आमच्या नेसनांत आमी आमच्या साल सोमकोण्यांत आमी एक पवित्रपण सांबाळूंक आसा हें सांबाळी जायच तें आमकां एक आराधनाक अडखळ जायना जावं दी ह्या विशयान हरी एकल्यांनी ते आमी ताका हाका हिका म्हूण सांगचें म्हणून न्ही आमी जरा आलतरान सगळ्यांनी उडास दवरूंक जाय पवित्र जाग्याचो गौरव आनी मान आमी सांबाळूंक आसा हें उडास दवरचें चवथें आवय बापायक मान दी सट्ट उलोवंक वचना मोगाचें न्हू कोणेंच आवय बापायच्या दोळ्यांतलें दूख काडचें न्ही कित्याक म्हळ्यार दूख तुमी टेस्ट पळयलां जाल्यार मिठा उदक इट इज सॉल्ट टियर्स आर सॉल्ट मीठ पडुल्ले कडेन कितेंच किरलां ना करगिता केन्नाच कोणाच्याच दोळ्यांतलें दूख काडचें न्ही ह्या एका संगतीक गमान दी जाय कित्याक म्हळ्यार आवय बापाय शिराप घालनात पूण पवित्र पुस्तकाच्या उपादेश तुज्या आवय बापायक गौरव दी मान दी फुल स्टॉप commandments are very short but they speak in volumes तुज्या आवय बापायक मान दी आनी कोणाक ह्या विशयान सर्तीक नियाळ करूंक आसा सिराकाचे ग्रंथ 3रो अध्याय बुक ऑफ सिराक 3rd chapter क्लियरली मेन्शन्ड भुरग्यांची जबाबदारी तुजो बापूय पिसो जालो जाल्यार ताका घरांतलो लोटून घालनाका आज तूं गट आसाय तुज्या बापायची पाट बागाल्या म्हूण सांगून ताका तूं दनशी नाका खंय कडेन आयकलें बापूय मस्त काम करन नित्राण जाल्लो एक दीस आतां कामां वचूंक जायना पुतांनी प्रासाद घरा सुनां आसात भुरगीं आसात पुता कडेन म्हणालो की पुता म्हाका ताप येता डाक्टराक हांवें पळयल्या जाता कोण ना पुतान एक अर्दो घंटो दिलो खंय शर्माव अर्दो घंटो शर्माव दिवन ते आलतारीर 50 रुपया दवरल्यात व्हरनोस म्हणालो की आतां बापूय म्हणालो की ना पुता म्हजो ताप गेलो म्हूण दिसता तुजें आयकतानंत ताप गेलो म्हजो नाकात पयशे आवय बापायक गौरव दिया मोगाचें न्हू कोणाचे आवय बापूय आतां जिवंत आसात तुमची भागी तुमी म्हजी दोगांय नात इवन इफ आय वॉन्ट टू क्राय विथ देम आय कॅनॉट आवय बापायक मान मर्याद दी मेल्या उपरांत मोड्याक एक टेम्पो फुलां घालची युजलेस हिल्लींग घाला फुलकारांनी जेवीचे मोड्याक एक टेम्पो फुलां घालची युजलेस तांकां पळोवंक जायनात कोणेकली फॉरेनची लेडी इंडियाक आयिल्ली की भारताच्या संस्कृती विशयांत स्टडी करूंक बरें स्टडी करून तिणें मागीर रिपोर्ट दिलो की इंडिया इज अ स्पेशल कंट्री कहलें स्पेशल कंट्री जीव आसतना एक जोडी स्लिपरां हाडून दिनात मेल्ल्या मोड्याक काळे शूज घालून पेटयन दवरतात जीव आसतना एक फूल दिनात पूण मेल्ल्या मोड्या दिसारा इतलें फुलां घालून दवरतात जीव आसतना एक किस दिनात मेल्ल्या मोड्याक किस दिवचें सोडनात कितें फायदो जाता आय रिक्वेस्ट यू ह्या फेस्ता वेळार आवय बापायक सगळ्यांनी एक फोन करी जाय वन्स अगेन आय विल रिमाइंड यू ऑन द फेस्टल डे आवय बापायक मान दी ती आनी चड तें पासची नात मागीर उडास मात्र मागीर फोटो दवरून ताका व्हडले बरो बारीक सोबीत लायटांनी घालचे फॉर वॉट पर्पज सिमिस्त्रीन रडचें पण मस्त कितें नाटक पळोवंक मेळटा हुशार ना म्हूण सांगल्या वेळार एक हप्तो वचनात मुंबय आसली आनी पटीन हांगा आसली वचनात मेल्या उपरांत आतां फ्रिजान दवर हांव एका हप्त्या येता म्हणून मागीर सिमिस्त्रीन कितें एक ड्रामा कितें नाटक कितें बॉब रडणें विळाप हुशार आसतना एक हप्तो येवन एक साखरी करची
एक हप्तो साखरी केल्यार अशी मिसरीन रडनान तांचे रडोन जाता एका हप्त्यान. इट इज नॉट इझी. तुझ्या आवय बापायक मान दी. तुझ्या आवय बापायक मान दी. सगळ्यांनी दी जाय. या आतां सांगता आसतना काल तरणाट्यांक या भुरग्यांक म्हणून न्ही, कोणी हांगा मळबार तावन पडली नात, पुरो आवय बापाय तावन जल्माली न्ही. आमची कोणाची आवय बापाय जर तर जिवंत आसात जाल्यार तांकां रडोवचें न्ही. फॉर दॅट मॅटर आमी कोणायकी रडोवन वचो. कोणाच्या दोळ्यान तावन दूख काडून वचो. जर तर दूख कोणाचें काडलां जाल्यार मोगाचें न्हू. बरें एक नियाळ करून तुमी एक बरें कुमसार जावचें गी, बरें देवा लागचें बोक्सांनी मागचें गी. दॅट यू हॅव टू डू समथींग. डू समथींग. आवय बापायक मान दे म्हणटना कुटुंबाची जबाबदारी. सगळ्यो संगत्या जायत्यो संगती आसात आवय बापायक मान दी म्हणल्यार सक्रामेंतान उपादेसान. भुरग्यांची जबाबदारी वडिलांतय आनी वडिलांची जबाबदारी भुरग्यांतय. चवथो उपादेस कठीण मोगाचें न्हू. पांचवो मनशा जिवाक गौरव. मनशा जिवाक गौरव. हर एकल्यांनी मनशा जिवाक गौरव दिवंक आसा. जीव देवातावन येवचो आनी देवान मात्र काडयेत. कित्याक आमचे वरवीं कितेंच करूं ना. वी आर ओन्ली क्रिचर्स. गॉड इज द क्रिएटर. म्हणटा आसतना आमच्या जिवाचें रक्षण करूंक आमकां कायदो आसा. आमचो जीव राखूंक. देखून बरें इल्लें आराम, इल्लें विराम, इल्लें व्यायाम हर एकल्यांनी करीचें. खाली खावचेंच न्ही. केल्लें इल्लें बरें करून जिरयचें. इल्लें बरें वॉकाक पुरो वचा जाय. हर एकल्यांनी घाम काडी जाय. म्हणटा आसतना आवय बापायन तुमकां एक व्हरतो जबाबदारी आसा. मस्तू कर्ण दवरून तुमच्या भुरग्यांक पळय आळशी करनाकात. देव तुमकां गुण्यावकार करतलो. तांणी गोळाचे, तांणी घाम काडचे इल्लोसो भुरग्यांनी. हर एकल्यांनी घाम काडून जेवी जाय. मनशा जिवा गौरव म्हळ्यार तेंय आसा. तुमच्या भुरग्यांक आळशी जावंक सोडनाकात. ती आळशी जातलीं फाल्यां, जावंक नजो. बरें शिकाप दिवन तांच्या पांयांचेर उबें रावचें. पुता तुवें गोळा जाय, तुवें करी जाय. ही जबाबदारी आसा. हें करी जाय. देखून आमच्या जिवाचें रक्षण. कोणें तुमकां मारूंक आयलो म्हणल्यार घडलें उगेत रावचें न्ही. आमच्या जिवाचें रक्षण करूंक आमकां जबाबदारी आसा. हेरांच्या जिवाचें रक्षण करूंक ही जबाबदारी आसा. हांगा थोडीं पुणी मार्शल आर्ट्स शिकलीं आसतलीं थोडीं जाणां. मार्शल आर्ट्स कोणी शिकोवंक येता आसतना फस्ट शिकोवचे 5 ब्लॉक. डाउन ब्लॉक, सायड ब्लॉक, अप्पर ब्लॉक, इनर मिडल आनी आउटर मिडल. कित्याक म्हणून सांगल्यार कोणें तुका खंय कोट घाल्यार मांड्याक मारतना अप्पर ब्लॉक वयर धरूंक हात. मांड्याक मारल्यार वांसयचे, कोट घाल्यार वांसयचे, हरद्याक मारल्यार वांसयचे. देखून 5 ब्लॉक तुका राखोंक. ताचे उपरांत मागीर आसात किक्स आसात, पंचस आसात, आनी कालें चॉप्स आसात, आनी कालें पुरो आसात. तें पुरा मागीर आनी एकल्याक रक्षण दिवं. आनी एकल्याक कोणी एकलो मारता ताका तेय मारूंक. आमच्या जिवाचें रक्षण हर एकल्यांनी करूंक आसा. भलायकी सांबाळची. लेका भायर खावचें पिवचें न्हय मोगाचें न्हू. भलायकी सांबाळूंक आसा हर एकल्यांनी. लेका व्हरतें पियोवने, आमाल पियोवने. देवान दिल्लो जीव आमी सांबाळूंक आसा. जायत्यो संगती आसात. प्रद्वार करिनाका. लग्नाच्या सक्रामेंता भायर लैंगीक करणी आडवारल्या. लग्नाच्या सक्रामेंता भायर लैंगीक करणी आडवारल्या. प्रद्वार करिनाका. पेल्याच्या दादल्याची या स्त्रियेची आशा करिनाका. लैंगीक सकत देवान आमकां दिल्ली एक सकत मोगाचें न्हू. ही सकत देवान आमकां दिल्या हर एकल्याकी. ताचो जोगतो प्रयोग करूंक आसा. आनी लैंगीक करणे मरिफात एक नवो जीव उत्पन्न जाय जाय. आनी त्या लग्नाच्या सक्रामेंता मरिफात मात्र. कित्याक म्हळ्यार ज्या दिसा देवान मनशाक रचला, तांकां लग्नाचो सक्रामेंत दिला. देवान मनशांक रचचें काम मनशांक दिलां. गॉड हॅज गिवन दॅट. ह्युमन बिंग्स आर को क्रिएटर्स. देवाच्या रचनेच्या कामांत मनीस भागी. देखून हें उडास दवरचें. सोरी नाका. सोरी नाका. विविध रितींनी सडीत जमोवचें सोरुल्ल्याकच इक्वल. देखून मादर ट्रेजा कितें म्हणाली, तूं जेवन जर तर रातीक तुज्या फ्रिजांत कांयलें दवरताय जाल्यार तें तुजें न्हय. भारी गुंडायचो शब्द हो. गुंडायचो शब्द. देखून मन जाती पळया. कातात मात सोडल्यार ती वर्णोसनान न्ही. वर्णोसनान न्ही. वाघ
या शिव जाऊं दी उपास भूक लागता असताना खंयचे एक मारता अर्धें खाता सोडता आनी चलता. ताचे उपरांत कात्तेर बागी आनी काले चोट्टे पिली चिट्टे पिली ते बरें येता ते येवन खाता. ताचे उपरांत मागीर कोले येतात ते खातात पूण कोले थोडे बेकुपात तेही खायनात बाकीच्या की खावंक सोडनात. जिओग्राफिकल चॅनलांत पळया जिओग्राफिकल चॅनलांत. ताचे उपरांत मागीर सुकणीं येतात सुकणीं खातात ते उरले मागीर इमाने किडे खातात सगळां की यू सी. मुनीस मात्र खंयच्या दिसा फ्रिज हाडलें की त्या दिसा पुरो फ्रिजांत दवरून सुरू केलें. येस सडीत जमोवचें न्ही जायचें मोगाच्यान मनशा बरी जाय जाय देखून सोरचें न्ही. हेरांक मेळनातलें बरी करचें जावं दी उदक उजो करंट कितें आसा हेरांक मेळनातलें बरी करचें. पेल्याच्या वस्तूंची आशा गरज ना. देव आमकां दिता मागया आमी पेल्याच्या वस्तूची आशा करची न्ही. पोटसाक्स सांगची न्ही. हे 10 उपादेस मोटव्यान आमी पळयले आनी जो कोण 10 उपादेस जोगत्या रितीनी पाळटा मोगाच्यानो तांकां 4 बेसांवां दिल्यान. आय विल स्टॉप विथ दॅट. कोण देवाचे उपादेस पाळटा खरेपणी पाळटा. बुक ऑफ एक्झडस निर्गमन पुस्तक अध्याय 23 ओळी 25 आनी 25 एक्झडस chapter 23 verse 25 and 26. All those who follow the 10 commandments, I don't have time to explain, you reflect upon fourfold blessings. आणि ती बेसांवां आमची करून घे कितें तुज्या खाणाचेर आनी उदकाचेर हांव बेसांव घालतलो म्हळ्यार तुका खावंक जेवंक मेळटलें. वस्तूर पयलें न्ही मोगाच्यानो मनशाक गरज खाण आनी उदक तुज्या खाणाचेर आनी जेवणाचेर हांव बेसांव उदकाचेर बेसांव घालतलो तुका धराळ मेळटलें. सेकंड वन पिडा शिडा तुमचे तावन पयस वेतली. ताचो अर्थ पिडा येना म्हणून न्ही पूण जराल तरान तुमचे तावन हांव मारेकार पिडा पयस करतलो. देखून पिडा येवंकूच नजो म्हूण मागची गरज ना. कितें जल्मालां तें मरता कितें भलायकें वंत आसा तें पिडेस जाता. इज अ लॉ ऑफ नेचर. पूण मारेकार पिडा तुमचे तावन हांव पयस करतलो. थर्ड तुमची संतत वाडयतलो. गिफ्ट ऑफ चिल्ड्रन. क्रिस्तांव धर्म ल्हान ल्हान जावन येशे आसा मोगाच्यानो एक कालती विनंती. थोड्यांक देवान सट्टीक भुरगीं दिवंक नात. थोड्यांक एकच भुरगें फावो केला. दॅट इज द विल ऑफ गॉड. थोड्यांक देवान दिवना तांचे पासत मागया आमी. Many of the people have stopped with one and many of them have become miserable now. कळीत ना आमकां जावं पुरो कसली मारेकार पिडा येता या खंय एक्सिडेंट जाता या खंय दुसऱ्या धर्मांत काजार जावन वेता सगळें कुटाम आळपालें. देर इज नथींग कंटिन्युटी. नो कंटिन्युटी. कुटाम वाडा जाय. ताचो अर्थ एका काळा भाशेन 10-12 भुरगीं म्हणून न्ही. In order to sustain खंयची संस्कृती खंयची भास खंयचे धर्म खंयची एक ट्रेडिशन उरा जाय जाल्यार देर शूड बी मोर देन 2 children. अदरवायज संस्कृती उराना. Only when there are more than 2 children, calculation shows it should be 2.11, which means 3 कपलां जाल्यार 7 जाणां भुरगीं म्हणी आसा जाय. 3 कपलांक एटलिस्ट 7 जाणां भुरगीं एका कुटुंबांत म्हणी तेगां आसा जाय. दोगांक 2 जालीं जाल्यार एका कुटुंबांत म्हणी तेगां भुरगीं आसा जाय. हें उडास दवरचें रागार जावचें नाका. In order to sustain, otherwise you cannot retrieve. स्पेन पोर्चुगल सगळें युरोपांत देखून आतां क्रिश्चियानिटी इज डायींग देर. हें उडास आसूं दी. हें उडास मोतीन दवरचें. देव दिता जाल्यार स्विकार करी जाय. तुमची संतत वाडयतलो. हें उपादेस देवाचें. आनी फोर्थ वन यू वील गेट लॉंग लायफ. लॉंग लायफ डजंट मीन 100 years. नो. लॉंग लायफ 30 जावंक पुरो 40 जावंक पुरो समाधानेचें तृप्तेचें जिवीस. दॅट इज वॉट कॉल्ड लॉंग लायफ. लॉंग लायफ इज नॉट 100 वर्सां 120 वर्सां. नो. सो 4-fold ब्लेसिंग्स तुज्या कानाचेर आनी जेवणाचेर आनी उदकाचेर बेसांव घालता. मारेकार पिडा तुमचे तावन पयस वेतली. तुमची संतत वाडटली आनी तुमकां लांब आवक म्हळ्यार भलायके बरीत संतोशाचें आवक तुमकां दितलो. मोरये मायेन 10 उपादेस पाळ्ळ्यात आनी आज आमकां ती पाळूंक आपोवणें दिता. एक घडी भर दोळे धांपया.